नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। 45वो इफी पावलो एका दिसाचेर उक्तावणाचेर तयारीक ESGन लायलो नेट। उक्तावणाक बिग बी आनी रजनीकांत, अनुपम खेर, रवीना टंडन सूत्रसंचालक, 79 देश वांटेकार। नव्या मायनिंग कायद्याचो मसुदो तयार। मायनिंग लिजाचे पावणेची तरतूद। बेकायदेशीर मायनिंग केशी सोडोवंक राज्यांनी कोर्टां। सुचोवण्या खातीर मसुदो खात्याचे वेबसायटीचेर। काळ्या पैशांच्या व्यवहारांतली दुबावीत गोंयची मिनेर राधा तिमलोची एन्फोर्समेंट खात्यांत 7 वरां चौकशी। वर्स 2006 ते 12 मजगती मीन निर्गतीची चौकशी। आठवड्या भितर मागले डॉक्युमेंट। गोंयचे काँग्रेस फुडारी पडल्यात थंड। इंदिरा गांधी भशेन जिद्द त्याग दाखयात, कामाक लागात। सर्गेस्त इंदिरा गांधीचे जयंतीक लुइजिनाचो डोस, मात आयकूंक दोगूच आमदार। खेळांत कार्मेल आनी पिलारचे फादर आग्नेल हायर सेकंडरी जिखले राज्य पांवड्यावयली फुटबॉल सर्त। उदेंत्या खेळगड्यांक चालना दिवंक आंतर हायर सेकंडरी सर्त। खबरो विस्तारान। इफी एका दिसाचेर पावला। 45वो इफी बिरेस्तारा सावन सुरू जाता। फुडल्या कांय वरां भितर उक्तावणाची तयारी आटपूंक ESGन नेट लायला। अंदू इफीत 79 देश वांटेकार जातले। 20 आंतरराष्ट्रीय आनी 91 भारतीय प्रिमियर फिल्मां इफीत स्क्रीन जातली। सुमार 300 फिल्मां इफीत दाखयतले। अंदू पयलेच फावट सार्क देशांतली 8 फिल्मां इफीत आसतली। अंदू इफीच्या उक्तावणाचें आकर्शण बिग बी अमिताभ बच्चन। दक्षिणेंतलो सुपरस्टार रजनीकांत उक्तावण सुवाळ्याक आसतलो। The chief guest for the evening is Mr. Amitabh Bachchan. So he would be there with his wife, Mrs. Bachchan, and the centenary award that will be conferred. It was started last year, which was conferred upon Madam Wahida Rahman. So this year it's being conferred upon Sri Rajnikant. So these would be the two giants of the Indian film industry who would personally be present at the opening function at this Shah Prasad Mukherjee Stadium. Besides this, we have a whole lot of other national and international personalities who would be attending the festival. People like Mohsen Maqbal, whose film The President is the opening film. The main compares for the evening at the indoor stadium would be Anupam Kher and Ravina Tandon. So these are the two compares who will be doing the master ceremonies that evening. Besides these two, we would also be having a brilliant cultural performance by the very eminent actor and dancer from Chennai, Shobana. She is a 2-time National Award winning actress, and she would be performing for about briefly 25 minutes at the opening function. Shobana Pille? Pardon? What's her name? Pille, no? Because each year we try to bring in new initiatives for the festival. We have curated a separate section on SAARC nations. SAARC nations. 8 outstanding films, one from each country, including Pakistan. नव्या केंद्रीय मायनिंग कायद्याचो मसुदो जाला। नव्या कायद्या प्रमाण मायनिंग लिजांची पावणी जातली। खणीचेर राज्याचो अधिकार आसलो तरी कांय दुरुस्त्यो, नेम आनी सुचोवण्याचो अधिकार केंद्राकडेन आसतलो। बेकायदेशीर मायनिंग केशी खातीर राज्यांक खासा कोर्ट करचे पडटले। मायनिंगाच्या फायद्यांतलो 26% वांटो वा तितली रॉयल्टी मायनिंग पिडीत लोकांक वतली। 1957चो MMDR कायदो बदलतात। दुरुस्ती आनी सुचोवण्यो घेवंक केंद्रीय खण मंत्रालयान मसुदो वेबसायटीर घाला। जमनींतल्या मिनाचो योग्य तरेन आनी जाय तितलोच वापर आनी विलो लावपाच्या हेतान केंद्रीय खण मंत्रालयान 1957चो MMDR कायदो बदलून नवो कायदो करपाचें थारायलां। नव्या कायद्याचो मसुदो तयार जाला। नव्या कायद्याच्या मसुद्या प्रमाण आतां नवी लिजां पावणी करून दिवची पडटली। पावणेक लागून लिजांक बरें मोल मेळटलें। लीज धारकांच्या फायद्यांतलो 26% वांटो वा तितली रॉयल्टी कडेक काडटले। तातूंतल्यान मायनिंग वाठारांतल्या लोकां खातीर सरकाराक खासा यंत्रणा उबी करची पडटली। मायनिंग लिजांच्यो सुवाती मर्यादीत आशिल्ल्यान त्यो वाडोवपाचे नजरेनूय विचार जातलो। मसुद्यांतली दुसरी मुख्य गजाल म्हळ्यार खणी जरी राज्यांच्या अधिकारा खाला आसल्यो तरी केंद्र सरकारान कायद्यांत स्वता कडेनूय कांय अधिकार दवरल्यात।
पावणेची पद्दत आनी अर्जाचेर केंद्र सरकार राज्याक सल्लो आनी निर्देश दिवंक शकतलो. खणीचो परिणाम जाल्ल्या दरेक जिल्ल्या खातीर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशन करतले. ह्या फावंडेशनाक निधी दिवंक म्हूण रॉयल्टी भायर अतिरिक्त लेवी लागू करतले. हो निधी केंद्र सरकार थारायतले. बेकायदेशीर मायनिंगाची प्रकरणां सोडोवंक राज्या खातीर खासा कोर्ट करपाची तरतूद केल्या. तशेंच जमनी वयले आनी खणून काडपाचे दोनूय तरेचे मीन बरे तरेन काडप आनी ते खातीर खाजगी गुंतवणूक आनी नव्या तंत्रज्ञानाचो उपेग तशेंच मायनिंगाचे वेगवेगळ्या दाखल्या विशीं प्रशासकीय कारभार नेटान जावचो म्हूण कायद्यांत तरतुदी आसात. हो मसुदो NGO आनी मायनिंगा कडेन संबंदीत जाळवणदार आनी लोकां खातीर खण मंत्रालयान वेबसायटीर घाला. मसुद्यांत दुरुस्त्यो आनी बदल आयकून घेतल्या उपरांत हो मसुदो संसदेंत मांडून नवो कायदो रोखडोच चालीक लावपाचें मोदी सरकारान थारायलां. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी. दाबोळे विमानतळा लागसार पातळिल्ल्या कोयराक लागून सवण्यांची भिरी येतात. कितलेशेच फावट सवण्यांनी विमानां देंवयल्यांत. थंयचे लोक म्हणटात कोयर चडसो विमानतळा वयलोच. एर इंडियाच्या मुंबय गोवा फ्लायटीक मंगळारा सकाळीं दाबोळे विमानतळार सवणे आपताले. फ्लायट मुंबयसान दाबोळे देंवताली. गोंयच्या पॅसेंजराक घेवन फ्लायट परत दिल्ली वचपाची आशिल्ली. नेमकी विमानतळार देंवतना ही घडणूक घडली. पॅसेंजरांचो वेळ बरो म्हूण कोणाकूच कांयच जालें ना. सवणे आपटुपाची ही पयली खेप न्हय. एर इंडियाचे मुंबय गोवा दिल्ली फ्लायटीक मंगळारा सकाळीं सवणे आपटले. विमानाच्या पंख्याच्यो 6 ब्लेडी काबार जाल्यो. त्या शिवाय टायर घाशिल्ल्यान टायरांतल्यानूय धुंवर भायर सरलो. फ्लायटींतले कोणाकूच दुखापत जाल्ल्याचो रिपोर्ट ना. प्रवाशांक दुसऱ्या फ्लायटीन दिल्ली धाडपाची वेवस्था एर इंडियान केली. अराउंड 750 है सर. 749 पे एयर इंडिया 866 जो फ्लाइट जाने वाला था उसमें कुछ टायर बस्ट हुआ पहले इन्फॉर्मेशन मुझे मिला था. बाद में पता चला वो टायर बस्ट का नहीं है, वो बर्ड हिट है. वो इन्फॉर्मेशन दिया था वो बेल्ट्स 6 बेल्ट्स खराब हो गया. अभी एयरक्राफ्ट वापस आ गई थी एयरप्लेन पे. पैसेंजर को उतार दिया, दिल्ली में भेज दिया. पळयात कशे तरेन विमानतळाच्या वाठारांत कोयर पातळ्ळा. कोयराच्यो राशी उस्तूंक सवण्यांची भिरी येतात. विमानां यो वच करतना विमानाच्या पंख्याक आपटतात. मंगळारा घडल्या ती गजाल कितें पयले फावट न्हय. दाबोळे विमानतळार विमानाक सवणी आपटपाच्यो घडणुको ह्या पयलीं कितलेशेच फावट घडल्यात. मात एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक ताचें व्हडलेंशें पडून गेलां अशें दिसना. थंयचे लोक म्हणटात कोयर चड विमानतळा वयलोच. ह्यो कोणे उडयला असो कचरो? एअरपोर्टाचो येते आतां एअरपोर्टाचे मनीस आसता पळय बाकेट घेवन ते हाडून उडयतात. हय मागीर ते आमी हांगसून भरून व्हरता. एअरपोर्टाचे जितले बी कचरो आहा कॅन्टिनाचे ते कचरो सगळे हाडून हांगाच उडयता. ते उडयता त्या बर्ड हिट जावपाक कारण म्हणजे कचरो मेन. जितले बी गहाण आसा कितें आसा सगळे गार्बेज हांगा हाडून उडयता. आतां एअरपोर्ट ऑथॉरिटी सारके क्लीन करना ही प्रॉब्लेम म्हणून ते बर्ड हिट जावपाक कारण म्हणजे ती. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. घेवया एक विराम.